दक्षिण गोंयांतलो एक मतदारसंघ म्हळ्यार कुंकळे. कुंकळेचो गोंयच्या इतिहासात एक मोठो वांटो आसा. ह्या मतदारसंघाचे नेतृत्व सध्या क्लाफासियो डायस करता. 2017च्या निवडणुकीत बीजेपीचो आमदार राजन नाईक आणि आदलो मिनिस्टर जोकी आलेमांव हांकां मात दिवन क्लाफासियो बाब गोंयच्या राजकारणात फुडें सरले. क्लाफासियो बाबाक राजकारणाचो बरोच अनुभव आसा. आयच्या कार्यक्रमांतल्यान क्लाफासियो आणि तांच्या कुंकळे मतदारसंघाबद्दल चड जाणून घेवया. प्रत्येक मतदारसंघाचे आमदार हांची भेट पणजे असता, बट म्हाका दिसता थोडे असे आमदार आसा जेंकां आमकां भेट दिवपाक तांच्या मतदारसंघान वचचें पडटा आनी तांचें काम जाणून घेवपाचें पडटा. आयज अशेंच आमी भोवडेचेर आसा आनी आमी मुद्दम आवर्जून आयल्या कुंकळे मतदारसंघान आनी म्हाज्या बरोबर आसा ह्या मतदारसंघाचे आमदार क्लाफासियो डायस. सर, वेलकम टू द शो फर्स्ट ऑफ ऑल. आयज आवर्जून आमी पणजेच्यान तुमच्या मतदारसंघान आयल्या आनी म्हाका एक जाणून घेवपाक जाय की आमी वेगवेगळे तुमच्या मतदारसंघान भोंवले, वेगवेगळे पंचायत ते म्युनिसिपालिटीच्या एरियान पळयला आमी. तुम्ही प्रयत्न केला की सर्वांगीण विकास म्हणटा जेका आमी किंवा डेव्हलपमेंट जे म्हणटा ते एक्रॉस दिवपाचे. तुम्ही 2017 ह्या मतदारसंघाचे आमदार जाले. ताज्या नंतर आयज पर्यंत तुम्ही ह्या मतदारसंघाकडे कशें पळयले, कसो दृश्टिकोन आसलो तुमचो? तेन्ना हांव हे पॉलिटिक्सान न्यू वचनो, म्हाका जायते अनुभव आसा कित्याक हे विलेजीन हांव 2 फावट सरपंच आशिल्लो पारोडा पंचायतीक. फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंडली हांव ZP जालो. दुसरी फावटीक म्हगे बायल इलेक्ट जाली ZP. थर्ड टायम हांव बसलो, म्हणजे म्हजे सेकंड टायम आनी हांव एक ZP मेंबर दुसरी कॉन्स्टिट्युन्सी बसून येयलो आयज पासून गोंयांत ते कुर्तोरी आनी हायेस्ट लीड इन सावथ गोवा इन 2015 इलेक्शन जालें तें ZPचें आनी हायेस्ट लीड घेवन हांव जिखून आयिल्लो. आनी म्हाका असो अनुभव आसा जे आमी ग्रासरूट लेवल तें हांव पळयलां. पूण जेन्ना हांव MLA म्हणून इलेक्ट जालो एज ए काँग्रेस टिकेट घेवन 2017, पूण म्हाका एक संदी मेळना लोकां बरें काम करपाक. हे म्हाका एक सेटबॅक जालो कित्याक आमचो गव्हर्मेंट जालो ना. 17 MLA येवन आमचो गव्हर्मेंट फॉर्म जालो ना. आमचे लिडर सिलेक्ट करून उरले काँग्रेस, जे कोण CM एक्स CM 5 जाण आशिल्ले त्या टायमार. आनी काम करूंक म्हणजे कोण CM जातलो हो जातलो तशें म्हणून आमी वोटींग घाता हिंगा लिडर चूज कोताय कोणा CM करो. तेजे म्हळ्यार पारेकार घेवन गव्हर्नरा बरें वचोन तेंगे CM जालो पारेकार. ही आमची एक हें जाली, म्हणजे एक वीक पॉयंट आसा काँग्रेसी इतली हें आसून. सो आमी जेन्ना 2.5 वर्सां ही म्हजी टेन्युअर हांवें दूख भोगलें तें म्हज्या लायफान हांवें पॉलिटिकल कॅरियरान केन्ना भोगलो ना. हें ओपनली हांव ज्या गोंयकारां आनी कोण आमगे भायर तांकां सांगूंक सोदता म्हगे कॉन्स्टिट्युन्सी लोकांक एक डेव्हलपमेंट मुगेलें म्हणजे जेन्ना पारेकार CM आशिल्लो मुगे तेणें ना म्हणून ना काम तो एप्रूव कोतालो. पूण हिंगाचो लोकल जो आमगेलो मिनिस्टर आसलेलो TCP थंय म्हगेलें सगळें कामां होल्ड दवरप, तांकां प्रेशरायज करप, काम करून दिवप ना. आनी कित्याक तुमकां खबर आसा तो कोणालो इश्ट आशिल्लो. तुमकां कुंकळचो डेव्हलपमेंट लोकांक फॉरवर्ड न वचचो हय ह्या खातीर स्टॉप हे तेणें म्हगेलें बंद करपाक येत नाशिल्लो. आनी तो जेन्ना युरिया आलेमा घेवन प्रमोट कोतालो आनी म्हाका झिरो करपाक कोतालो. हे टायमार जेन्ना म्हगे एक काम जायना म्हाका हांवें कितें करपाचें. हांवें लोकांक मिटींग घेयली. हांवें व्हडली MLA जे 10 जाण पॉलिटिफॅक्ट आम जाले काँग्रेस सोडून BJP जॉयन जाले. सो हांवें एकल्यानी MLA हांवें मिटींग घेतली चांदोर म्हगे गिरदोली मशरूम गार्डन फॉलांक. आनी हांवें लोकांक विचारलें सो अशें म्हाका प्रॉब्लेम जाता, एक मुगे काम जायना सगळें हाडून हांवें कितें करपाचें एज ए MLA. हालीं तूं म्हाका क्वेश्चन कोतालें तुका आमी MLA निवडून हाडलो तुवें कितें केलां, कितें डेव्हलपमेंट केलां हो म्हजे प्रश्न आशिल्लो. सो त्या टायमार म्हाका लोकांक 95% लोकांनी म्हळ्यार तूं BJP वचपा पडल्यार वच, डेव्हलपमेंट कर. एक 2 जाणां हें केलें अपोज केलें आसूं. हय हय हालीं ओन्ली 2 पीपल आनी थिंग लायव्ह आसा तुमचे प्रुडंट सगळे आशिल्ले प्रेस. सो 2 जाणांनी अपोज केलें आसूं काम जायना जाल्यार जावं तूं राव 2 जाणां. पूण म्हाका 2 जाणांचें आयकपाचें काय 97 लोकांलें आयकपाचें पर्सेंट
तें तुमी लोक डिसायड करतलो आतां आनी म्हाका सगळ्यान सांगलें तूं हो डेव्हलपमेंट जाता जेन्ना बाबू कवळेकार आम लिडर म्हणून घोशीत केलो आनी तेज आदरान हें मेळून आमी जॉयन जाले आनी एकूय हांवें सीएमाक रिक्वेस्ट केलें म्हगेले कॉन्स्टिट्युन्सी म्हाका डेव्हलपमेंट जाय आनी भुरग्यांक कितें तुवें आमचे जॉब दिवपा पडटा म्हणून तें जॉब म्हणटा तें मेरिटाचें आसता इंटरव्यू आसता तें पूण आमचें म्हाजें नदर दवर म्हूण कॉन्स्टिट्युन्सी हें हांवें रिक्वेस्ट केल्लो तुमच्या मतदारसंघ गोवाची जनता हॅज एक्सेप्टेड की तुम्ही विकासा खातीर म्हणा किंवा डेव्हलपमेंटा खातीर तुम्ही काँग्रेसच्यान बीजेपीन आयले आतां हांव एक पॉयंट वायज तुमकां विचारता बिकॉज हांव तुमच्या मतदारसंघान भोंवला यूथ तुमी आतां जॉबाचो उल्लेख केलो यूथ तुमच्या कडेन येता आसतले जॉब मागपाक सरकारी मेळप किंवा प्रायवेट हेजो हो वेगळो विशय बट तांकां जॉब मेळपाक जाय स्कील डेव्हलपमेंट जावपाक जाय तुमी मतदारसंघा कडेन एस्पेशली युथसां कडेन जेन्ना तुमी पळयता एस्पेशली जॉबा कडेन पळयता तेन्ना तुमी तुमचो हो एवॅल्युएट मतदारसंघ कसो करता सो सांगपा म्हणल्यार आतां हें आमी जेन्ना जॉयन जाले सरकारान तेन्ना आफ्टर आमी जुलाय 19 सो आफ्टर 7-8 मंथ हें कोवीड-19 आयलें तें सगळ्यांक खबर आसा आनी ही म्हारेगात ही बिमारी म्हणजे हें पॅन्डेमीक हें जालें आज पासून चालू आसा पूण तरी आसतना आमच्या सरकारान डॉक्टर प्रमोद सावंतान जायत लोकांक हेल्प केलो लोक कित्या उलोवं तें ओपोजिशनाक काम ओपोज करपाचें आनी टिका मारताय हाल काँग्रेस आसलो जाल्यार ते आम मारताले म्हणजे इट इज पॉलिटिक्स फायनली सो पूण सीएमान अशें काम केलां जायत बरें केलां जावं कितें हेल्प लोकांक करपा आनी यूथ आतां म्हणटलें आमी यूथ जायत कितें जालें प्रायवेट सेक्टर आशिल्ले जे फॅक्टरी ते 50% लेबर कट केलो जावं आनी खंय जावं बेकार पडले जायत भुरगे आज कोण गव्हर्मेंटा कामार ते सेफ जाले तांकां म्हयने जालें म्हणजे सॅलरी मेळटा गव्हर्मेंट हुज्यानी पूण लोन काडून तांकां सॅलरी दिता पूण जे प्रायवेट सेक्टरान आसलोले ते जायत त्रासां पडले स्पेशली आमगेले जे मोटरसायकल पायलट रिक्षा हे ड्रायव्हर सगळे जावं भाडे मारताले जावं बारीक बिझनेस करताले गाडे घालून आसलोले जावं फॅक्टरी ते त्रासां जे कोण सेल्फ एम्प्लॉयड आसले ते त्रासां पडले पूण तरी आसतना आमकां सरकारान पळोवन आमी आख्खे फूल कॉन्स्टिट्युन्सीक एक म्हयने पयलीं थ्रू सीएम ऑफीस आमचे बरे ऑफिसर येवन लोकांक युथां आपोवन आमी मिटींग घेतल्या फूल जावं एक हितून वाडा सो तेंगे व्यू विचारला तेणें कितें ओद म्हणटा आमी एप्लाय केलां सो तुमी जॉब एप्लाय करे पास जावपा जाय जावं जावं EDC ते लोन ते सेल्फ एम्प्लॉय कितें आपल्या स्वताक धंदो करूंक शकता जे गव्हर्मेंट सबसिडी दिता ती तुमी घेयाय एश म्हणजे विकस सेक्शन आसा तांकांय हें आसा इवन ST OBC तांकांय स्कीम आसा जे गव्हर्मेंटान आमचे दवरलो आसाय सो ह्या भुरग्यांनी तेणें फुडें सरपाक जाय थोडे हें दाखयताय ओदां कितें जाय ओदां गव्हर्मेंट जॉबूच जाय 100% आमी जॉब दिवपाक शकना हुंचो गव्हर्मेंट 100% जॉब दिवपाक शकना पूण तरी आसतना आमी प्रयत्न करतले जाता ते दिवपाक आनी बिझनेस जे ओन बिझनेस पर्पज ते कोण EDC लोन जावं आनी कितें करता जे जायत स्कीम ज्यो कास्ट वायज आसा ST OBC तांकां आमी हेल्प करता पुरो आमी एश्युरन्स दिलो आनी तें जरूर आमी करून दाखयता सो तुमकां लोकांनी आमदारा कडेन येवन आपल्याक सरकारी जॉब दी किंवा प्रायवेट जॉब दी हें ना म्हणटा तुमी तांकां एम्पावर करपाचो प्रयत्न करता की खंय तरी तुमी स्वताच्या पांयाचेर उबे रावा गव्हर्मेंटाची फॅसिलिटीज घ्या लोन घ्या आनी स्वता तुमी बॉस जाया नॉट वर्किंग फॉर समबडी एल्स ओके कित्याक 100% जॉब दिवपाक शकना इवन सीएम आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सी 100% जॉब दिवपाक शकना इट इज टू हुंचो सीएम जावं हुंचो गव्हर्मेंट जावं इट इज हे फॅक्ट सो परिस्थिती ते भशेन आसा ओके बरें म्हाका एक दुसरी गजाल इज तुमी इकॉनॉमी पळयता आसतले स्टेट गव्हर्मेंटाची मायनींग ना ट्युरिजम तुमी जशें म्हटलें पॅन्डेमिकांतल्यान एफेक्ट जाल्या एग्रीकल्चर इज वन सेक्टर जो फाटले पॅन्डेमिकान सुद्दां सर्वायव जालो बिकॉज ताजे आउटपूट जालें आनी इकॉनॉमी ताजेर सर्वायव जाली तुमच्या हितूर एग्रीकल्चरल लँड खूब आसा ऑब्वियसली फार्मर्स खूब आसा स्वयंपूर्ण गोंय आमी जे म्हणटा बरें दिसता आयकपाक इट्स अ वर्ड दॅट पॉलिटिकली इट कॅच जाता तेजें इम्प्लिमेंटेशन ग्रासरूट लेवलाचेर तुमी ग्रासरूट लेवलाचे मनीस ग्रासरूट लेवलाचेर फार्मर्सांक जाला हय काय ना थंय स्वयंपूर्ण गोंय हे आमचो सीएम आनी इवन प्रायम मिनिस्टर मोदी हो प्रयत्न करता जायते वावुरता करपाक आनी इवन हांव स्पेशली थँकफूल आसा आमगेले डेप्युटी सीएम बाबू कवळेकर जेन्ना हो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तेज्या हातीन येयलो भरपूर काम तेणें करून दाखयलां आनी आमच्या सॅक्टरान जे आयज लोकांक
कितें स्कीम घेवपाक कितें एक पावर टिलर जावं हार्वेस्टिंग मशीन ह्या सोंपेपणी मेळटा हाज्या 90% सबसिडी दिताय आज पोरी हांवें बाबून सांगलां म्हाका 50 म्हाका व्हील कटर हें दित म्हूण ओन्ली 2 पॉयंट म्हणजे 2,500 तुम भरपाचें पूण हालीं ताका कृशी कार्ड आसपा जाय म्हणून तूं खरें फार्मर्स म्हूण ना जाल्यार लोक कितें कोताय घेताय विकताय दुसऱ्याक दिताय सो फॉरेन कोण शेतकार ताका तो दिवपाचो आनी हे प्रयत्न आमी पासून आमचे पासून शेत आशिल्लें पूण आमकां टायम मेळनालो रोवपाक पूण लास्ट 2 वर्सां जालीं हांव शेत रोयता स्टार्ट केलां कित्याक हें शेत आमी कित्याक शेत रोवन येयल्ले मनीस आमचे पारोडा सेक्टर जावं आमचे जावं आंबोल्या जावं बाळ्ळी जावं चांदवार गिद्दोली म्हाका जावन हे आमचे फूल जावं इवन पार्ट ऑफ कुंकळ्ळी कॉन्स्टिट्युन्सी हे फार्मर्स आसा हिंगा आनी प्रत्येक टायम हांव तांकां हेल्प कोता इवन शेत कटींग करपाक 50% हांव तांकां दिता मुगेलें प्रत्येक कोण एवरी टायम कित्याक लास्ट टायम म्हाजे दिवपा मेळ्ळो ना कित्याक पेंडेमीक टायमार हांव भायर हांव कोवीड जालो जायत सफर जालो पूण तें मातशें लास्ट इयर मातशें हें जालें ह्या तेज्या पयलीं हांवें दिल्लें सो आतांय हांव दितलो कित्याक ही एक आमगे एकू गोंयांत एक उल्ल मोठो एक हें एग्रीकल्चर हें तर आमी सांबाळ्ळें शेतां जाल्यार आमकां गोंयकारांक आमकां एक मान आसतलो कित्याक हांव मागता युथा कडेन जात तितूंतली जायत फॅसिलिटी आसा एक झाड रोवपाक गव्हर्मेंटाक स्कीम आसा जे एग्रीकल्चर ते वदां कांय माहीत ना आमी केम आतां आफ्टर नेक्स्ट मंथ हांवूय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिसरां हाडून हांव मिटींग घेवपाक हें केलो आसा पूण लोकांक तें कळपा जाय लोक घेवपा येयनाय म्हणजे एडवांटेज ती घेवपा जाय जावं कितलें आमकां सगलें सीड सगलें बी सारें सगळें सबसिडी आसता पूण हालीं तुवें एक कृशी कार्ड म्हूण तूं खरें शेतकार म्हूण तुवें हें कार्ड तें यूज करपा जाय तें हें करून सो हें एक मन काम आसा आनी हें बाबून जात तितून फॅसिलिटी ही दवरलो आसा पयलें लोकांक तुगेलें 75 वो 90% गव्हर्मेंट दितालो वो 10% वो 75% आनी तें तुका भरपाक पडटालें पयलें आतां गव्हर्मेंट आपूण भरता हालीं 10% तुवें भरपाचें सो इतली लोकांक सवलत दिल्लो आसा शेतकारांक हो तूं फायदो घेवचो आनी जेरोल हांव तो आमी मुखार आनीकूय आमी तर इलॅक्ट जाले नॅशनल हेज्यानी बरें करून आमी दाखयताले शेतकारां पासून तुमचो 5 वर्साच्या टर्मान जर पळयत जाल्यार तुमी म्हणटा की 2.5 वर्सां तुमी काँग्रेसच्या भितर आसले थंय डेव्हलपमेंट जालो ना लॉट ऑफ अदर रिजन्स आसा 2.5 वर्सां तुमी बीजेपीन आसा तुमी म्हणटा की डेव्हलपमेंट जालो आमी जेन्ना भोंवले तेन्ना खंय तरी कामां सुरवात जाल्या थोडी कंप्लीट जाल्या थोडी ऑन द वे आसा ह्या एक्चुअल फॅक्च्युअल जे आसा पळय तुमच्या मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंटा कडेन तो तुमी कसो पळयता आनी तुमी कसो इवॅल्युएट करता एज अ आमदार कित्याक लोकांनी तुमकां इवॅल्युएट केला हेच्या पयलीं सो आज म्हाका इतले जेन्ना हांव काँग्रेस साकून बीजेपी येयलो आज म्हज्यान टोटल फेस करपा जाता लोकांक लोक विचारतले जेन्ना तूं काँग्रेसी साकून बीजेपी गेलो तुवें कितें केलां हो क्वेश्चन आसतलो लोकांक जेन्ना लोकांक घरा वयता तेन्ना आनी म्हाका आज फूल म्हाका कॉन्फिडन्स आसा आनी म्हजी मिटींग चालूय आसाय म्हगे कॉन्स्टिट्युन्सी फूल म्हज्यान सांगपा जाता हांवें कितें केलें आज तुमी पळयतले आमगेले चांदोर गांवांक जेन्ना SH8 लागलो आशिल्लो जो सगलो मुवमेंट हिंगा लोक बोवाळ मारतालो रस्त्यार येयले जे स्टेट हायवे आमकां नाका म्हणून आनी ती केन्ना जालेली 1977 नोटिफाय जाल्ली जेन्ना कोणाक खबर ना चांदोरकारां वा गिड्डोरकारां जेन्ना सुप्रीम कोर्टान कायदो काडलो जे 12 विदीन 200 मिटराचे पळय भायर आसा तांकां लायसन्स दिवचें न्हू म्हणून स्टेट हायवे वो नॅशनल हायवे हें जातकूच थिंग लोकांक कळना आमकां खबर ना जायत आमदार जाल्यार मिनिस्टर जाल्यार कोणाक खबर ना पूण हें जातकूच आनी जायत मुवमेंट केलो विजय सरदेसाय येयलो हें केलो घेवन गेलो जावं युरी गेलो जोकेन गेलो तें करपाक पूण तांकां जालें ना जेन्ना गव्हर्मेंटान वचोन हांवें रोखडो म्हाका CMान एश्युरन्स दिली आनी थिंगा आपूण तो काण दिता म्हण आनी गेल्या त्या वर्सा आमी तो डिनोटिफाय केलो एज ए स्टेट हायवे 8 हें पयलीं काम हांवें केलां गव्हर्मेंटा वचून प्लस आमगेलें अंडरपास चांदोर थिंगा तुमी पळयलां LC लेवल क्रॉसींग 18 ही हो एक क्रॉसींग हो एक मेजर इश्यू आशिल्लो आख्खे लास्ट 50 इयर्स आनी हें हांवें म्हगे मॅनिफेस्टो घायलोलें हांव हें करून दाखयता म्हूण आज म्हाका गर्व म्हाका म्हणपा जाता म्हज्यानी हें कोणें केलें ना तें काम हांवें जे हाफ एन आवर जो कोण मेलो इगोजिको येवपाक थिंगा अर्दवर रावपा पडटा जावं कोणाक काजार आसना आनी कितें फंक्शन आसा थंय गेट पळय नियरली मोर दॅन 20 मिनिट्स थिंगा वेट करचें पडटा आज लोकांक एक मिनटी भितर लोक क्रॉस जाता आनी आमी ते भाशेन जेन्ना मार्गां पासून तुमी पयलां कोम्या सबवे बांदली ती उदक वता दिमींबर पूण हिंगा एक हें उदक उरना इंच हें आमी इतलें काम बरें करून जायलां आनी ऑफिशियली आमी नेक्स्ट मंथ आमी तेजें ऑफिशियली CM येवन इनॉग्रेशन करतले ऑलरेडी जालां आनी दुसरें आमचें जी लिंक रोड
जो पयलीं स्टेट हायवे आशिल्लो तो आतां आमी MGR केलो तो कुट्टोरी टू चांदोर. सो थिंगा ऑलरेडी सावथ वेस्टर्न रेल्वेन ब्रीज बांदलो आसा आनी अप्रूव्ड रस्तो हो 14 करोडां टेंडरू जालो आसा. तेजें आमी फावंडेशन स्टोन नेक्स्ट वीक घातले. ओके लाफादेव, म्हाका एक खरें आवर्जून म्हणपाक जाय की बरेचदा आमी राजकारण्यांक रावता की तो इनॉग्रेट करता तेन्ना आमी ते लोकार्पण करतले, बट म्हाका दिसता चांद्रा वयलो तुमचो अंडरपास असो आसा ते लोकांनी ऑलरेडी सुरवात केली यूज करपाक, बिकॉज त्याक एक मे बी ते नॉर्मल एक फंक्शन आसत की इनॉग्रेट करपाचे, बट लोकांनी ऑलरेडी ताचो यूज करपाक सुरवात केली. हे खरें एक कमेंडेबल थिंग इन युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी. हें आमी लोकांक ट्रास्ट केलें ना. आमकां तें ऑलरेडी इनॉग्रेशन करपाक जाय देखून लोकांक वेट केलें ना. फॉर्मेलिटी तुमी करता. फॉर्मेलिटी आतां आमी 100% तें काम थोड्यांक उरलां. 90% काम जालां. 100% काम आतां हे 2 दिसां 3 दिसां भितर जातलें आनी तेजें 100% आमी इनॉग्रेट करतले. कित्याक तें जाता म्हळ्यार लोकांक थिंगा वेट करून ट्रास्ट केलें ना. आमी ऑफिशियली सारकें नांव दाखोवपाक तें इनॉग्रेशन करपाक जाय. लोकांक ट्रास्ट आमी दिलो नाय. आमी काम जातना आमी फोन करून लायलां, ऑर्डर दिले वच द्या म्हूण लोकांक. हें हांवें केलां. आनी स्पेशली आतां इन म्युनिसिपालिटी एरिया पळया, जें लास्ट कितू वर्सां आमकां थिंगा फायर स्टेशन आसोना, जें एक मेन सारकें कुंकोळ्यांक सारकें तें आमी CM हाडून हांवें इन्स्पेक्शन करून CMन वॉर्ड दिलोलें आपूण तें कोता म्हूण. आज ऑलमोस्ट काम स्टार्ट आसा. तेंवूय आमी नेक्स्ट वीक इनॉग्रेशन करतले. कित्याक जें थोडें काम पावसा लागून उरलां तेजें उरलां, सो तरी आसा तेजें कमी पासून जाल्यार आमी ट्राय करतलो हांव नेक्स्ट वीक करपाक. आनी बेगिनल्या बेगीन कित्याक मारगांव साकून फोन केल्यार तें थिंग पावता म्हळ्यार 20 मिनटां अदवर वयतालें. तेदो म्हळ्यार लोकांक घरान लासून गोबर जातालो. थिंगसून येता म्हळ्यार कोवालें जावन फॅक्टरी आतां IDC आसली, हितून मॅशीन करोना फॅक्टरी चलता, पूण थिंगा एक फायर स्टेशन हाडपाक कोणाक चिंतूना. पूण आज आमी ते रियलिटी करून दाखयल्या. प्लस हॉस्पिटल, ECG, एमर्जन्सी केअर सेंटर 24/7 प्लस EMRI तेवूय आमी हाडले थिंगा. सो हेवूय नेक्स्ट वीक जातलें. सो हेजें आमी स्टार्ट करतले. प्लस आमी मेन लास्ट 15 ते 20 वर्सां थिंगा लायट जी पावर हो खूंय थिंगा पावनासलो लोकांक. राती 6 जाली 7 जाली म्हणल्यार डीम जाताली. हें मेन जेन्ना ऑपोजिशन आसलें तेन्ना रस्त्यार येवन तुमकां खबर आसतलें रस्तो हायवे आमी ब्लॉक करून हें पास करून घेतलोलें. आफ्टर हांव जॉयन जातकूच ती वर्क ऑर्डर इश्यू केली काब्रालां, तेका हांव थँक्यू म्हणटा. आनी आज आमी सुमार 16 ट्रान्सफॉर्मर न्यू घातले कुंकोळ्या. अबावट मोर दॅन 600 न्यू पोल घाले विथ कंडक्टर फ्युजीस हें घालून आतां आमची इलेक्ट्रिसिटी बरी आसा. आतां थोडें मायनर काम उरलां पूण 100% जायना. आतां हांवें 30 करोडांचो एस्टिमेट रेडी आसा आनी तो प्लस फूल मुगेलें हें आसा जी म्युनिसिपालिटी एरिया आमी अंडरग्रावंड केबलिंग करता म्हणून. तेन्ना तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. कित्याक वयल्यान ती लायट आतां सफिशियंट जायना, झाड पळोवन वयता. सो मेन गव्हर्मेंटाचें आमचें कितें आसा, सिटी पयलीं कवर अप करपाक म्युनिसिपालिटी एरिया, देन विलेजींग, मागीर विलेजींग येतलें. सो ड्यू टू फायनान्शियली मातशें वीक आसल्या कारणान तरी आसता आमी सरकार करता. आनी हें हांव सगळें काम 24/7 इलेक्ट्रिसिटी दिवपाचो तुमचो अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी दिवपाचो तुमचो प्रयत्न आसा तुमच्या मतदारसंघात. म्हाका एक आय वॉन्ट टू एंड अप बिकॉज महिला जी म्हणटा आमी एम्पावर करप हें खूब गरजेचें. ती मागीर हाऊसवायफ्स आसूं किंवा ती खंय काम करता ते आसूं. तुमच्या मतदारसंघान ऑब्वियसली इट्स अ बॅलन्स थिंग की तुमचे कडेन म्युनिसिपालिटी एरिया आसा विच इज लायक अर्बन आनी तुमचे कडेन गांवगिरो वाठारूय आसा जे 5 तुमचे पंचायती आसा. ह्या महिलांकडे तुम्ही कशें पळयता, बिकॉज दे आर इन्फ्लुएन्शियल, ते इन्फ्लुएन्स द वोटींग पॅटर्न इन अ हाऊस. ह्या घटका कडेन तुमी कशें पळयता? सी आतां आमी महिला म्हणटा कितें चोय गोवोरमेंटान जी महिला आशिल्ली तांकां जेन्ना पारेकार तेन्ना CM जालो तेन्ना एक गिरिया आदार म्हूण केली. आनी एक्चुली कोण आतां तांकां आमी म्हयन्याक 1,500 रुपया दिताय. प्लस आमगेले सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा कुंकोळे जावं विलेजी, तितून चड ना, विलेजीन थोडेय पूण आमचे म्युनिसिपल एरिया जायत आसाय. सुमार उणे 20 सेल्फ हेल्प ग्रूप आसाय. आनी त्यो महिला आमचे बरें येताय, आमी तांकां हेल्प कोताय. आनी जे तांकां डेवलपमेंट जो गोवोरमेंटूय हेल्प कोता. सो आमचो आदार आनी हांव मागता महिला कडेन आनीकूय तुमी फुडें सरपाक. कित्याक आयज महिला मुखार सरपाक जाय. जायत्यो हें आसाय बेकारू आसाय. सो हे पॅन्डेमिका जे कोरोना हेका लागून तेकाय बेकार पडूं आसाय. प्रायवेट जॉब तेवूय ना. पूण आमची एक रिक्वेस्ट हांव महिलांक मागता तुमी मुखार सरून जें सेल्फ हेल्प वो कितें आनीक तुमकां करपाक इच्छा आसा ग्रूप करून. सो आमचो हेल्प सदां आसतलो. आनी गोवोरमेंट सदां महिला प्रमोट करता. टू युथा बराबर तांकां प्रमोट करपाक जाय. आनी आमचो हो सरकाराक सदांच तांकां आसतलो. ओके, गोंयच्या राजकारणांत अ लिडर इज ऑलवेज लार्जर दॅन लायफ.
ते मागीर पार्टी सुद्दां सेकंडरी पडटा. जशें क्लाफासियो बाबान सांगलें की विकास करपा खातीर किंवा डेव्हलपमेंट करपा खातीर लोकांच्या एस्पिरेशन्सा खातीर खळे उतरपा खातीर तांच्यांनी फ्रॉम काँग्रेस टू BJPन जॉईन जाले. बट जे 10 काँग्रेसचे आमदार जे जॉईन जाले BJPन, पूण तांच्यांनी क्लियरली सांगलां की आपण एक प्रयत्न केलो की लोकांक मुखार वचपाचो, तांचो कौल घेवपाचो आणि ताज्या नंतर कन्सेन्सस डिसिजन घेवन तांच्यांनी ठरयलें की आपूण ह्या मतदारसंघांतल्यान आपूण काँग्रेसींतल्यान BJPन वचपाचो प्रयत्न करतलो. हे कितपत ऑब्वियसली कशें इवेल्युएट करता कॉन्स्टिट्युएंट्स आणि हे फुडें ऑब्वियसली इलेक्शनान कळटलें. बट ग्रासरूट लेवलांतल्यान जी सुरवात जाता ते म्हाका दिसता खंय तरी ते मनीस ऑलवेज कनेक्टेड आसता टुवर्ड्स दीस कॉन्स्टिट्युएंट, टुवर्ड्स इट वोटर. क्लाफासियो बाब इज वन सच एक्झाम्पल आय वूड से. येता त्या काळान तुमकां राजकीय प्रवासान आमची शुभेच्छा आसतली आणि ऑब्वियसली इलेक्शनूय येता आणि मोर इम्पॉर्टंटली ह्या बर्थडेच्या निमतान तुमचो आमी एक संवाद करपाचो प्रयत्न केलो, जाणून घेवपाक की क्लाफासियो बाब कितें चिंतता आपल्या मतदारसंघाचे आणि हे डिसिजन जे मोठे आसले त्या बद्दल तांचें एक्सप्लेनेशन कितें हें जाणून घेवपाचो प्रयत्न आमी ह्या कार्यक्रमात केलो. बर्थडेच्या निमतान तुमकां क्लाफासियो बाब हार्दिक शुभेच्छा. हॅपी बर्थडे टू यू अँड ऑल युअर पॉलिटिकल विशीस कम ट्रू. थँक्यू. देव बरें करूं.